लोकांक आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू कपेर्नौमांत गेलो। कोण एकल्या सोदपोतीचो चाकूर ताच्या केरीत आपुरबायेचो वायटान पडून मरणाच्या तोणीर पावलोलो। ताणें जेजूची खबर आयकूतच जिदेवाच्यान वडिलांक ताजेशी धाडलें आनी येवन आपल्या चाकरांक वाटाय म्हूण मागलें। आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागूंक लागले, तुवें ताच्या खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणें आमकां देवस्थानां बांदून दिल्यात। आनी जेजू तांच्या बरोबर वचूंक लागलो आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना सोदपोतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताजेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेनाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, तेच पासत हांवूय काश्या तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें। एकूच उतरूच उलय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो, तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलोलो। एक मनीस आनी म्हज्या खाला शिपाय आसात आनी तांतली एकाक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक म्हणत जाल्यार तो येता, आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर म्हणत जाल्यार तो करता। हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतोन आपणा फाटल्यान येतलो लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावात हांवें इस्रायलांत पर्यान देखूंक ना। आनी धाडलोल्या त्या घरा परत ये जाल्यार बोलिकेंत आसलोल्या चाकूर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो।